स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे। मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे। अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अनेन प्रियतां देवो भगवान जानकीपति। स अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार श्रोतेजन हो। आजी दरपंथाप्रमाणे मनोबोधा धोरण आम्ही सुरू करूया। तुम्हाला सगळ्यां तुला रामतत्वा खावं मनपूर्वक स्वागत करता नमस्कार करता। आजी 64th हे अशें दिसता 64th मना श्लोक असो। पहिले श्लोक आमकां सांगून गेलो की घरी कामधेनू पुढे ताक मागे हरी बोध सांडून विवाद लागे करी सार चिंता मणी काच खंडे तया मागता देत आहे उदंडे। जय जय रघुवीर समर्थ। कोणाक एकल्या चिंतामणी मेळ्ळा तो म्हणटा मस्त दिवस ती बायल मनीस सांगता मस्त दिवस काचे कांकण घाल न्ही ती एक आश आशिल्ली काचेच घुमटी कांकण खणखण खणखण वाजतल घाल नेमका ती भांगरा कांकण मस्त आसत मल्याक जाल्यार काचे कांकण घाल शिव्या म्हण। कडे एकल्याक कामधेनू मेळटा
म्हणटा मस्त दिवस ताक पिनी हां आणि ताक सुरत आल्या कामधेनूला थंड मेळू जाता पण तो तागल घार कामधेनू बांधल्या आणि लोकांल घारा एक वाडगे हंग ताक मागू वता तशी हरिबोध दित्तल घरान तस दासबोध समजलो तें सोंड आमी वाद घालत फिरता ते हें कशी तें कशी हाजी कशी ताजी कशी करून तें खंय पुणी राबोंका कळ्ळें मागीर चिंता म्हणिल्लें आमी कल मागले तें दितली आमी काचें कांकणां मागल्यार काचें कांकणां तशी हाडल्या गी कामत हेनुल्या गी आमी कसलें मागलें तें दितात राज्य दिवच्या तयार आसा आमी कल मागता ती थोडे ताक लिंबू सरबत मेळत बाय पिवच्याक राय कल म्हणटा मनान तूं अरे हाका आपण कोण म्हण गोतना इतकी आपणाला ताकद हाक गोतना पाप अशें म्हणून तरीके जर भक्तीन मागल न्ही तर तो ताक तर दिताची लिंबू सरबतय दिता आणि तुम कल्पन करूं जायना अशी सगळं दिता फक्त ताजेर विश्वास दवरात श्रद्धा दवराती आणि आत्ता ताजी उपराटी कशी केल्या कशी जाता म्हण खंयच्याचे अतिपरिचयात अवज्ञा म्हणटात तसे आत्ता श्लोक सांगता अति मूढत्या दृढ बुद्धी असेना अति कामत्या रामचित्ती वसेना अति लोभत्या क्षोभ होईल जाणा अति विषयी सर्वदा दैन्यवाणा जय जय रघुवीर समर्थ मला कळलें अत्यंत मूढ आमचा चिंतामणी मेळ्ळारी आमी काचे कांकण मागता ती कल करचे मूर्ख असतो कले करूं जायना तो कल्मीत मूर्ख जाला ताका देहाभिमान जास्ती जाला म्हळ्यार हांव सगळें मेळोवचें शकता म्हाका केवळ एक हौस म्हणून तूं दिवच्याकय तयार आसले तरी थोडी काचे कांकणां दी म्हाका म्हूण मागचें तशी मगल मन देहाभिमानाने मोहांत व्याप्त जाल्या मोह म्हळ्यार कळ्ळें दिसशील तें म्हाका जाय म्हूण दिसता आनी प्रपंचांत इतलें घडल्या की हें जायी तें जायी तें जायी तें जायी हांव मागत पडटा अति काम अति मूढ मूढ म्हळ्यार कळ्ळें मूर्खपणा मस्त फंता आमकां कल्ले कळना तिलमीत आमी मूर्ख आसता ती मस्त फंता मस्त कळटा ह्या भावांत आमी मूढ जातात मूर्ख असतात तांकां पडत मूर्ख म्हणटात म्हाका मस्त कळटा म्हळ्यार कितें जास्ती घातक काही कळना म्हूण ताणें मान्य केलें ताका म्हणी शिकोव येद जाल्यार म्हाका सगळें कळटा म्हळ्यार जो भाव आसता ताका शिकोवचें जायना कळ्ळें ताका वायट दिसता पेक्षा तो वाद विवादांत उतरता कडेन आणि स्वतालो नाश करता दुसऱ्यांक सांगतल्या गले वेळ घालयता फुकट कसलें निष्पन्न जायना तशी ज्या मनशाक तो जो मूर्ख आसा जो प्रपंचांतू मोहांतू देहाभिमान हांव म्हळ्यार फक्त देह आनी हांवच करत असो आज त्याची हाजे दासबोधांत आयला समास अत्यंत मूढ मूढ म्हळ्यार कळ्ळें मूर्ख कोण हा मूर्ख म्हण का मूर्ख म्हळ्यार नुस्तें तांणी मुर्खांक मस्त कलकल्ले सांगल्या दोग जाण उलयता आसत तांचे मदें वचून माती खरपितो बसता ताका मूर्ख म्हणटात रस्त्यार वतना कले खाता खाता वता ताका मूर्ख म्हळ्यार पण तो खरो मूर्ख न्ही अति मूढ कोण तरी तुका प्रत्येक पावला पावला गणीक एक एक संदी मेळटस मुख्य म्हळ्यार देह दिला संतांग संगत मेळ अशी आसत ते तुका आपयता आसत यो आमगत संगतींत यो तरी ताच जमो तुका हें जायना कल करचेस तुगल संगती घेवन अशें दिसता कल करतस तुगल संगती घेवन म्हणून तागत संगती आमी टाळतात बरे मनशां गेले तो ज्या मनशाक घडये घडयेक संदी मेळटा आनी खंयच्याय संदीचो जो उपयोग करून घेवचें शक्य ना किंबहुना शक्य आसता पण करून घेना बुद्ध्यापूर्वक करून घेना तो संदी फुकट घालयत न्हय हय की न्ही तो अत्यंत मूढ अति मूढ तो तसल्याक आत्मबुद्धीन तो दृढ जायना
आमी कितले शिकील तरके आत्मबुद्धीन दृढ जावं तो सांगता तूं म्हाका शिकोवनचें आयलावे तुक्कल गो तूं हांव आत्मबुद्धीन तूंच दृढ जाला म्हणून हांव इतल्या अर्थ आयलां अशी तागल बुद्धी आसता तेमी ती दृढ जायना हां तर तो कल करता आत्मसूख सोड न्हू वादाच्या नादांत लागता वाद करच्या लागता जाल्यार वाय वेस्ट अवर ब्रेथ असल्यांक सोड दिमकां काल सांगलें थोडे प्रॉब्लेम मस्त प्रॉब्लेम्स न्ही कितके प्रॉब्लेम्स असतात आयुश्यांत तरी थोडे प्रॉब्लेम्स सोडून सुटता ती अशी न्ही बाळा तशी तशी न्ही बाळा अशी कोण तांकां सांगून सांगून सुटता ती इवन आमकां स्वाम्याला कितले लोक येतात जाल्यार थोडे स्वाम्या पाशी बुदवंत म्हणून घेतात तांच लागींच तांगेले इंटरव्यू घेवचे येतात खंय आमी कोण तांगेले इंटरव्यू घेतले आमी कोण आमी नम्र जावन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः आमी तांच लागीं उपदेश घेवचे वचचे ना की आमीच तांकां शिकोवचे वचचे हां तर असले जे आसता ती तांगेल कल जाता आत्मबुद्धी दृढ जाल्लेली आसतना दृढ जायना तांकां फटीच दिसता आपणा आत्मज्ञान जाल्ल्या म्हणून जाल्यार कोणा आत्मज्ञान जाल्ल्या तो केन्नाय अशी म्हणना की म्हाका आत्मज्ञान जालें म्हळ्यार म्हाका केन्ना आत्मज्ञान जावचें शक्य ना कलम्यार मी आसा न्ही ती फॉरेन बॉडी आसत ती देहबुद्धी आसत आनी देह ही फॉरेन बॉडी आतां तुमी ते टायटॅनीक बोट कितले वर्स जाली बुडल्या कितले वर्स धरून ती आर्तांत ती भायर काडली उदकांत फक्त गंज आयिल्ली ताजे कल्ले बरनिशिल्ले पण फक्त सांगाड मेळ्ळो तशीच मनुश्यागेल हाड्डांत बर्फांत हें जाल्यार जशीच तशी मनुश्य गाडलेली बर्फांतून तशीच तशी भायर पडटा ती जीव आसना फक्त तांच्यांत सगळी बॉडी तशी आसता तावळी हें कशें आसता की नश्वर जालें तर म्हळ्यार हाका कले वाद करचे उपयोग ना तसल्या वाद करून उपयोग ना तावळी तांकां तशीच सोड दिवका आनी कले म्हळ्यार हो अति मूड जो आसा तो वादाच्या नादांत लागता वाद करच्या नादांत लागता आनी अति काम म्हळ्यार हांगा डिझायर्स म्हाका हें जायी म्हाका तें जायी हांव कोणकी आसा म्हण की म्हाका हें मेळका म्हाका तें मेळका हल्ली सिरियल्सान तूं खंय वचून थंय राणी खंय बा राय खंय बा हेंची दाखयता आसत व्हडले महाल म्हळ्यार नाक्क जाल्ल्यांक आमच्या असल्यांक साद्या मनशांक दिसता आमगेलो अशी वाड आसका अशी महाल आसका हें आसका हांवें राणी जावंका हें सगळें स्वप्न पळोवचें लागतात स्वप्न ते शेख महम्मदान पळोवचें आमी न्हय हां तर अति काम कोणा जावका हें जावका तें जावका हाताक मनाक हाताक तेल लायले शिवाय फणस कापू बसूं न्हय खंय तशी मनाक नामस्मरणाची तेल्ला पश लायले शिवाय प्रपंचान घुसच्या ना तेल्ला पश आसल्यार आमी खंय शिरकून पडना ती सगळे कामनाय आमी करूं जाता ती तातूंत सुमार फुलफिलय जाता ती जाल्यार तातूंत शिरक ना ती चिक्कू बी आसता न्ही आपोआप भायर पडता तशें आमी मरचे वेळार नळीत भायर पण वता ती कसल्यान ती शिरक ना ती जाल्यार कोण नामस्मरणाचें तेल पश न्हय लावन घेनी मनाक तांकां ते अति कामना अति डिझायर्स ते एक्क म्यानांतून दोनी हें राबना तलवार दोन तलवार दवरचें जायना एक म्यान म्हूण आसता तलवार दवरचें तर हांगा म्हाकशी सांगल्या की अति काम त्या राम चित्ती वसेना हांगा तरी एक हात तूं समर्थ म्हणटा ती मुखी राम त्या काम बांधू शकेना ताजी उपराटी आसा तर म्यानान तुमी जर राम नामात तलवार दवरली तर तांकां कामना डिझायर्स केन्ना त्रास दिवचे शकना आनी कामनाच दवरली तर थंय राम राबू शकना रामाक भायर पडका लागता आनी मागीर आमगेलें जें दुर्दश जाता न्ही ती कोणा सांगची कोणें आमकां ती टाळच्या जायना तेमी ती त्या कामनेन न्हू म्हाका जायी जाता म्हाका जायीची जाता म्हाका जाय बा हांव कोण केस म्हाका जायीची मेळना म्हळ्यार कल्लें हांव मेळयतलोची आनी मेळयतलो लोभ एकल्याक रायान एक कॉम्पिटिशन जाहीर केल्लें आसता की तुमी आज सकाळीं धरून
धांवच्या सूर करचे आणि तुम्ही कितले धांवन वचून परत येवंका परत आयल की तुम्ही खंय थंय सांजे थंय परत येवंका तर तुम्ही परत आयल भितरी तुम्ही कितले थंय थंय खंय थंय वचूल की ती पुरे भूमी तुमगेली तुमकां दिल्ली बहाल तर लोभी मनुष्य कल करता हे धांवच्या सूर करत म्हळ्यार धांवता 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 पाप हां आणि अजून थोडे वच्चा ताका मनांत हें याना की म्हाका परत आयल्यार मात्र मेळटा परत खंयच्यान भायर सरकी थंय परत येवंका पावल्यार मात्र म्हाका ही भूमी मेळटा तेमी खंय पूण सोडून परती मार्गाक येवंका न्हय आमी तें येवच्याक पळयना ती आनी वतात शेवटी ताका दिसता सांज जाली परत वचका म्हण तरी परतीच अशी परतूंच भितरी थंय पाप दण जावन मोरनू पडता गेल न्हय सगळें कितले अति हें कितले तेमी ती तशी कोर न्हय अति लोभ कोर न्हय ताका क्षोभ जाता आणि अति विशयी सर्वदा दैन्यवाण अति लोभ जाल्ले आनी अति विशय असल्या सुद्दां ताल बुद्धीचें दारिद्र्य बुद्धीची दरिद्री बुद्धीन सुद्दां नमनमण्या सद्बुद्धी आसता कुबुद्धी आसता दरिद्री बुद्धी आसता तशी दरिद्री बुद्धी दारिद्र्याची मागता कळ्ळें म्हळ्यार विशय दिसता ती सगळो दिवस विशयांतू आनी कलेक्शन आनी हें आनी तें तांतूची आतां आमकां आमगेले बॅग वयर वचची बॅग भरचें स म्हणलें माथ्यांतू वचना न्ही आमकां कोणें सांगल्यार सुद्दां कोप येता आमी वाद घालतात शिवाय तें माथ्यां वचना काम म्हळ्यार विशय वासना चित्तान जर ही प्रबळ असली तर थंय राम राबू शकना राम म्हळ्यार कळ्ळें चैतन्य चिदानंद शाश्वत आनंद निखळ आनंद सतत आमकां ते विशय वासन त्रास दिता एकल्यान लक्ष्मीक सांगली हांव ताका मस्त पयशे दिता हांव लक्ष्मीन म्हळें तो पाप गरीब आस तरी आनी रामान सांगलें विष्णून सांगलें वच ताका थोडे लक्ष्मी दिवन यो म्हळ्यार पयशे दिवन यो म्हण ताका श्रीमंत करी म्हण तरी तान नेकल सांगलें गो तसलें तर तो एकदम सुखी जातलो पयशे मेळ की म्हण तरी गंमत पळय तूं ताका त्या वेळार 100 रुपयाची मस्त एक थैली आशिल्ली तर 100 रुपयांतल्यान 1 रुपया तिने काण दवरून घेतली आणि 99 रुपये थैली दिली त्या मनशान पाप मोजून पळयलें कळ्ळें 99 रुपये अयो 1 रुपये पोण गेल की कळ्ळें सगळे कडेन सोदलें ना 99च आसा ती 1 रुपये नव्हे कितले वेळ लागता 1 रुपये कमावच्याक $1 म्हूण हांव प्रयत्न करतलो आणि तो सदोदीत ते 1 रुपये मेळोवचे मागशी 99 रुपये मेळलेल्याच आनंद उपभोगनाचे सदोदीत ते 1 रुपये मेळोवचे वासने मागशी धांवता तशी आणि दरिद्र बुद्धीचे हें दारिद्र्य बुद्धीचे तशी आमकां जावं न्ही तेमी ती तोंडांत आमी कोण दवरका वदनी राम आसता कळ्ळें वदनांत राम आसता नाम घ्याया वेळ नाही ती वेळ तू होऊ नये हर क्षणाचा साक्षी तू ही जाण तू घेऊ नये काम करिता घाम आला राम तू होऊ नये गात्र थकले नेत्र मिटले आराम तू घेऊ नये सुखद शब्दे शरीर फुलले रोमांच तू होऊ नये दुःख अग्नी हृदय जाळी अश्रुरूपे विजवये गर्व झाला निचरण्या अपमान तू होऊ नये अपमान झाला खंत वाटे धीर तू घेऊ नये हे एक शस्त्र शेस रामनामाचें तें सगळें दिता आमकां धीर दिता गर्व घालूनच्या अपमान करता अपमान जाल्यार धीर दिता मोगान पळयता आनी फाटीर एक थापटी मारता कशी करता कळटा तरी श्वासात ये भासात ये हास्यात ये रुदनात ये कलकोच देवा तुगेलें नांव घेवच्या म्हाका वेळ मेळना तेमी ती हे रामा आतां सख्या वदनात ये तूं म्हज्या तोंडांत येवन बैस नुस्तें म्यानांत बैसूं नाका म्हगेल्या तोंडांत येवन बैस वदनात ये सतत म्हगेल्या तोंडांत राम नाम आसो म्हळ्यार म्हाका मुखी राम त्या काम बादू शकेन हें आमगेलें अनेक हांत दिल्या की कोणाक तांकां आपदा बाधना आपदा म्हळ्यार कश्ट येनात येता ती
जाल्यार त्या ताजी बाध जायना, म्हळ्यार ताजें सफरींग जायना. पेन आसता जाल्यार सफरींग जायना आनी आरामांत आमी राबूं शकता ती. त्यामीत कल करका की अति खंयचे अति टाळका, अति सर्वत्र वर्जयेत. विषयान ध्यायचित्तम विषयेषु विषज्यते माम अनुस्मरत चित्तम मयि एव प्रविलीयते. म्हळ्यार विषयांच कोण चिंतन करतल चित्त असतं की चित्त म्हण आमगेलें हृदय, आमगेलें चित्त अंतर्मन, तें एक तरेची विचारसरणी कोण न्हू ती विचार कोण न्हू ते विचार अंतर्मनान पर्कोलेट जातात, त्यावेळी तो स्वभाव जाता. तशें विशयांचें चिंतन करचें एक स्वभाव, तें विशयांतूच रमता. विशया चिंतन करतले आनी हरी चिंतन करतले चित्त मात्र हरी रुपांत विलीन जाता. त्यामिती विषय आनी हरी म्हळ्यार काम आनी राम एक्क चित्तांत राबूं शकना ती. एक्क चित्तांतू एक्क खुर्ची आसता, कोणें पूण एका राबूं जाता, दुसऱ्यान भायर वचका. तुमकां काम जाय वे तर राम राबना, पण राम राबल्यार आनंदी आनंद मेळटा. काम राबल्यार काम भितरी आनी तुमी भायर धांवतात, हें मेळय तें मेळय तें मेळय म्हूण. त्या कामाचे उपभोग घेवच्याक सुद्दां तुमकां वेळ आसना, ऊर फुट्टसर धांवतात, रक्त शोशून घेतात तुमगेली कंपनी. तुमकां वेळ दिनात कसलें करूंक, आराम करूंक सुद्दां वेळ ना. कसलो उपयोग त्या आयुश्याचो. त्यामी आसतान समाधानान राबा ती अशें सांगता ती. तर अति विशयी जाल्ली ती मनशाल जिणी दैन्यवाणी आसता, म्हणून विशय वासना मोडे तो एक सुखी म्हळ्यार दासबोधांत. कळ्ळें? आतां मी हें वाच्या. अति मूढ त्या दृढ बुद्धी असेना, अति काम त्या राम चित्ती वसेना, अति लोभ त्या क्षोभ होईल जाणा, अति विषयी सर्वदा दैन्यवाणा. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोधाल्या वळया. आज 20व्या दशकांतलो 7वो समास आसा. पहिले समासू हो आत्मा गुण निरूपण. हांगा प्रत्येक कडेन आत्मा आत्मा शब्द यूज केला. आता आत्मा म्हळ्यार ती सांगता दृश्यान फक्त 3 गोष्टी सगळं जर सेग्रिगेट करची म्हूण ठरयल्यार आंब्यांतू सन्न आंबे, हड्ड आंबे, हाजे आंबे अशें आसतात. जाल्यार कॅटेगरी वायज पळोवनच्या गेल्यार हापूस आंबो विंगड, आनीकलकी आंबो विंगड, दसरी आंबो विंगड अशी सेग्रिगेट करूं जाता. तशी आमगेल्या हातूंत आमी जर आत्म्याक पळोवनच्या गेल्यार मन म्हळ्यार सुद्दां आत्मा, अनुसंधान म्हळ्यार आत्मा, ज्ञान अज्ञान विपरीत ज्ञान, आदिशक्ती शिवशक्ती ही पुराय त्या मूळ पुरुषागेलें नांव आसा. ताका मूळ पुरुष म्हणटा ती, मूळ माया म्हणटा ती, अंतरात्मा म्हणटा ती. 1000 प्रकारांनी तो त्या दृश्यांतू विलास करता. आता दृश्य कल्ल्याक जाल्या दृश्यांत तिन्नीची घटक खंयचे? एक निश्चळ परब्रह्म, ते सगळ्यांत असो. दुसरें दृश्य म्हळ्यार जड. पयलीं दृश्य निर्माण जालें तें जड जालें. कडे अंतरात्म्या गेलें चंचळ अंतरात्मा, ताणें आपणागल अंश सूक्ष्म आत्मतत्व तांत घाल्लें. तावळ तांतू चेतन आयली. तर तांतू चंचळ अंतरात्मा आसता, निश्चळ परब्रह्म आसता. जड तरी आसताची, तें स्वता जडच आसा. आनी तांतू चंचळ अंतरात्मा बैसून तें चलयता कड्डे सरी. ताजें जीवमान आसता म्हणसरी प्रत्येकाक तांगेलें आयुश्य आसता तशी. पण त्या तिन्नींतले 2 विनाशी म्हळ्यार कहलें मिथ्या. मिथ्या म्हळ्यार तें भायर पडटा, जड आणता न्हू भायर पडटा, चंचळ भायर पडटा. आनी जडय होन कडेरी लासून घालता, तिका कले करतात. जाल्यार एक खंयच्याक नाशाची ना म्हणलें निश्चळ परब्रह्म, ताका बिलकुल नाश ना. आनी तें निर्जीव सजीव सगळ्यांत तें आसता, सगळ्यांत आसता. तर आत्ता हें जालें. आतां आजी असते आत्मा निरूपण. आत्मा निरूपण म्हळ्यार हांत मनुष्य जिवनांतू
नाना तरेच प्रश्न निर्माण जातात. ते सगळं यशस्वीपणान सोडोवचे खातीर सारासार विचाराक आवाहन करता अशी करतल श्री समर्थावारी थोर प्रज्ञावंत सत्पुरुष केन्ना जावंच ना. न भूतो न भविष्यती म्हणटात. आता मी 20व्या दशकांत आयल्यान ती त्यावेळेस 7वें समासांत हां तावळी तांणी कल सांगलें. तांणी उघडपणे तांकां सांगचें हें की जिवनात संपूर्ण अर्थ कळून आत्मदर्शन जावंक का जाल्यार तुमकां जर जावंक म्हूण दिसता तुमगेल भायरचे एक्टिविटींत कसले फरक करता म्हूण ना, कसले बदल करता म्हूण ना. संवसाराक जाग्याचेर आस हां तुमी तुमगेल काम करची करात. फक्त फरक खंय करता तो मनुश्या गेल्या अंतःकरण पंचकांत. अंतःकरण पंचक म्हळ्यार कसलें मनाचेची हांगा आत्मा निरूपण म्हळ्यार आत्मा हें मन ह्या दृश्टीने शब्द हो वापरला. आत्मा म्हळ्यार अंतरात्म्याचें वेगवेगळे नांव आसत चेतने प्रमाणे. चेतना म्हळ्यार आत्मा, अंतरात्मा म्हळ्यार आत्मा हां आनी खंयची खंयची नांव आसत ताका. श्रीराम कृष्ण सहा सा तत् पुरे ताजेंच नांव आसत. ज्ञान विज्ञान अनुसंधान सगळं ताजी नांव आसत. तातूंत एक नांव मन सुद्दां आसत. अंतःकरण. अंतःकरण पंचक म्हळ्यार अंतःकरण हो मनाचो एक भाग हां अंतःकरण आनी ताजे कसलें आसता अंतःकरण मन बुद्धी चित्त अहंकार हें मेळून अंतःकरण पंचक जाता. आनी मनुश्य ज्या वेळार मनुश्या दृश्टीन सांगता आमी ज्या वेळार देह दवरता ती त्या हें अंतःकरणांतूं आत्मा बद्ध जावन तें अंतःकरण भायर पडटा. बाकीचें मन खंय वता. मन दोन नमुन्याचें मुख्य मन आसत. एक आवसूल पडटा तूं चेडूं कन्सीव जाले भितर आवसू गेल्या बॉडी सेल्सांतावन जें तयार जाता तें एक मन. त्या आवसूल संस्कारान तयार जाता ताका बहिर्मन म्हणटात हां. आनी दुसरें जें जन्मानुजन्म म्हळ्यार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम तशी जे येता दुसरें देह धारण करून ते 6वें 7वें म्हयन्यांतूं आवसूल गर्भांतूं शिरकाव घेता. कड्डे त्या गर्भाची हालचाल स्वतंत्रपणे चालू जाता. स्वतंत्रपणे तावळे हालचालाक गो म्हणटात म्हळ्यार तें अंतःकरण आयलें. तें अंतःकरण जें आसा तातूंत आमी बदल करता म्हळ्यार कसलें आमी आयलीं कल खातीर कलेक पर्पजच न्हय. मनुश्या जल्म इतलें गबाडशें मेळ्ळें लॉटरी लागील वरी हें कितलें पंत सांगलें परत परत सांगचें जायना वेळ वता. जाल्यार अंतःकरण हें जें आसा अगदी पवित्र तें आमकां मदत करूंक तें अंतरात्माची ह्या अंतःकरण पंचक जावन आमगे भितर मनाचो एक भाग तो मनाचो एक भाग तसो तो आमगे भितर आयला. तावळी ताचो आमी उपयोग करून घेवंका आनी तातूंत बदल करता. आमगे दिश बदलका. आमी फास्ट वतात. आमगे वेग इतलो आसा मनाचो वेग म्हळ्यार आत्ता आत्ता हत भुंयवर गेय गेय आभायातक तशी पयली आजी हातूं दिल्या ते अंतरकलयान चांद्रयान 3 ते वयर उडतना विमानांत न्हू बाकी लोकांनी ताजे फोट काडून घेतल्यात खंय की थंय पावसर. तो एक युनीक अनुभव. तसलो अनुभव आमकां सुद्दां येवचे शकता कळ्ळें. तरी पण आमी स्वतागेलो प्रवास आमी स्वता पळोवचे शकतात विश्लेशण करून. केवळ तो योग्य विचारांचे सामर्थ्याने योग्य विवेका सामर्थ्याने आमी जाय ते आमी मेळोवचे शकतात. आमी हें अंतःकरण पंचक आयले कल्याक विंगड देहांत आमी 3 प्रश्नां उत्तर सोदूंक आयल्यात. कळ्ळें हांव खंय थावन आयली म्हाका खंय वचचें आसा आनी मुळांत हांव कोण हांवच परमात्मा. हांवच परमात्मा जाल्यार म्हाका इतले पावर्स कसले ना तिचे परमात्म्याक आसत. हांव दुख्खी कल्याक म्हाका आनंदान जगचो अधिकार आसना न्हय. हांव रायाल पूत आसल्यार हांव युवराज आसा. म्हाका सगळें मेळका म्हगेलो तो जन्मसिद्ध हक्क आसा जाल्यार तें खंय गेलें. सगळें ज्ञान खंय गेलें. कसल्या म्हाका अवेलेबल कसलें जायना तर हांव योग्य विचार करना.
हांव खंयचे पूण विंगड दिशेन वतस. आनी ताजें एक कारण म्हळ्यार देहबुद्धी म्हळ्यार जन्मा येवंच भितर हांव विसरता हांव कल खातीर आयिल्ली. देवा म्हाका सोडय हांता न्हू, हांव म्हजो देवाचो उपयोग करून घेता म्हूण सांगून देवाक प्रॉमीस करून आयिल्लो तो जीव भायर पडची नाळ कापली भितर विसरून वता कल करता म्हूण. आनी कलेपणी करचें लागता. आनी प्रपंचान तूं इतलो गुंतता आनी दॅट ऑल्सो डिपेंड्स आजूबाजूच तुमचेर कशी संस्कार करतात ताजे खातीर आमी पयलेच पुण्य कर्म पूर्व सुकृत आमगेलें कितलें आसली त्या प्रमाणे आमकां बरबरे हातूं जन्म मेळचे शकता. त्यानी ह्या जन्मांत आमी जें करतलीं ताजो फायदो आमकां नेक्स्ट जन्म मेळ्ळ्यान समजा आमगेली यात्रा पूर्ण जायनी थोडेंय वरल्या 20% वरल्या तर ते 80% बॅलन्स जालेलें म्हळ्यार कितलें बरें घर आसतलें. तसलें घरांत आमकां जन्म मेळटा. नाजाल्यार ज्ञानेश्वर माऊली 16 वर्सांनी तांणी हें बरयलें कलें गितेचेर भाश्य बरयलें. 700 ओव्यांचें 9000 ओव्यांचें तांणी ज्ञानेश्वरी बरयली. कोणाक शक्य स्वय. आनी ते 1400 वर्सांच म्हणटार त्या हाका कोण तो सेंट न्हय तो चांगदेव ताका 1400 वर्स म्हणटाऱ्याक उपदेश कोण केलो. पाळणं बरयलें खंय ती मुक्ताई 14 वर्साची 14 वर्साची 1400 वर्स म्हळ्यार 100 पटीर म्हणटार आशिल्ल्याक तिन्ने ताका आंदुळ्ळें वेंदुळ्ळें आनी ताका ज्ञान करून दिलें. म्हळ्यार ज्ञान हें वयाचेर अवलंबून आसना. आमगेलें अंतकरण पंचक आमी कशें वापरतात न्हय तातूंत मन बुद्धी चित्त आनी अहंकार हे 2 नमुन्याची मन जी सांगली जे अवसूल पोटांतल्यान जन्म घेवन येता ताजे नंतर हगूर परांची खानी व्यक्तृणत्व स्वयंभू आमी मुखार पळयता त्या मुखार सगळें दिसता. त्यांनी ती नॅचरली नाक दोळे कान वास घेवचो आनी हें जीब स्वाद घेवचो सगळें आमगेलें भायले दिकाक आशिल्ली ती आमगेलें आकर्शण थंयच आसता. त्याच्या डाकले कळना जाल्यार आजूबाजूचे लोक ताका तांतूच गुंतयता ती. नाजाल्यार ते चेडूं बरी रिटार्डेड आसा म्हणून म्हणटात. रिटार्डेड म्हळ्यार ताका कले लागना कले कळना मेंदूच चलना तागेलो अशी. तर कितले बेगी बुदवंत गो मगेलो चेडूं सगळे पाडे म्हणटा सगळें ताका कळटा सगळें हें सगळ्यांक ओळखता तो बेगबेगी अशी कौतूक ताजें. जाल्यार पाप सगळ्यांक ओळखता तो स्वताक ओळख विसरता. दुर्दैव असें. त्यांनी ती जर आमगेलें आत्त बॅलन्स जर भरपूर जालें तर मुखाल जन्म जर मेळ्ळोच आमकां तरी आमी स्वतागेलें हें विसरची नात. आमी कल खातीर आयल्यान तें आमी विसरची नात केन्ना. तें एक बरें जाता. तर हांगा तांणी सांगलें केवळ योग्य विचारांच्या सामर्थ्यान म्हळ्यार विवेकाने मनुष्य हो विचार घडोवन हाडचे शकता कल्लो की म्हाका आत्मदर्शन जाय म्हूण आनी आत्मदर्शन करून घेवचें शकता. विश्वान तूं जाणीव रूप अंतरात्म्यात सगळो खेळ चल्ला. अंतरात्मा म्हळ्यार शेवटी कल्लें जाणीव. जाणीव म्हळ्यार कल्लें समजून घेवचें जाणवचें महसूस जावचें म्हणटात हिंदीन ताका. ग्रास्पिंग उमजचें समजचें आनी उमजचें ग्रास्प जावंका हें सगळें जें कळचें हें ताकद ती अंतरात्म्याली आसा. ती जाणीव एक बाजून ती पूर्ण जाणीव आसता आनी दुसरे बाजूने तीच कार्यय करता. शक्ती जाणीवेची शक्ती त्यानी हांगा जोडगोळी आसता. अंतरात्मा निश्चळ परब्रह्म एक आनी एकच आसा. जाल्यार जेन्ना ते हरिसंकल्प जालो तातूंत हें द्वैत निर्माण जालें आनी द्वैतांत कडेन अनेक निर्माण जाले. ह्या दोग जाणांनी प्रकृती पुरुष प्रकृती म्हळ्यार प्रपंच पुरुष म्हळ्यार ती जाणीव आनी हे सगळें आनी कड्डेर एकल्यान जायना म्हणा पडताने माता वाटून कृपाळू जाला खंय. तशी अनेक आवस निर्माण केल्या. आई तत्व निर्माण केलें ताणें. गुरुतत्वांत निर्माण जालें तें आई तत्व. देव सगळ्यांक पावच्याक एका वेळेर सगळ्यांक पावचें जायना म्हूण त्या चेडवांक तांगेले गरजे प्रमाण पोषण मेळका म्हणून देवान आई निर्माण केली आवस निर्माण केली
जाल्यार आमी अशी सती त्या आवसूक आवस म्हणूक लाज दिसता. मम्मा मम्मी आणि हांव मळमळेन तिन दिमका अशी तिज बद्दल आदर ना, तिज बद्दल कले ना, जाल्यार ती भयंकर प्रिती करता चेरडाचेर आनी तिका समो वळण लायता. तर अशी हे अंतरात्मा चंचळ आस, शुद्ध परब्रह्म निश्चळ आस, देह जड आस, तर देहांत तो अंतरात्मा आणि शुद्ध परब्रह्म सुद्धा आस. तर मनुष्य जेन्ना मरता, देह जेन्ना पडता त्यावेळी जड पडता, जड देह पडता. कसल्या पडता? तांकां ते चंचळ जो अंतरात्मा आस तो भायर पण वता आणि निश्चळ तशीच तशी व्हरता. ते बॉडी लासली कले हें केलें ते निश्चळान कसलोय फरक पडना. तरी हो विचारू पिंडा शोध, पिंड म्हळ्यार शरीर, आमकां एकदम ब्रह्मांडाचो शोध घेवचा जायना. इट्स रादर डिफिकल्ट. तेमी आमी आमगेल देहांत कल्ले चल्ल्या, आमगेल पुरते पयलीं पळोवया न्ही. आमगेल जड देह त्यावेळी आमगेल आतां एकल्यान समजा विचार केलो मगल बायल गुरबिणी आस, 7व्या म्हयन्यांत किंवा मगल सून गुरबिणी आस, 7व्या म्हयन्यांत तिका पोटांत हालू लागले म्हणना पण एक जीव जन्म घेता असो. त्यावेळी तें चंचल आत्मतत्व तांतूं तयार जालें, हय की न्ही. आनी ते हें पिंड चलयता. त्यावेळी तांकां व्यवहार ज्ञान दितना, प्रपंचाचें ज्ञान दितना तूं हेंवय आस, तूं तेंवय आस, तूंच परमेश्वर आस, हे संस्कार जावच्याक पयलीं आमकां अंतरात्म्याचे म्हळ्यार कले देव. सान्न चेडा फक्त देव ही संकल्पना कळटा. ते एक पंथा ते हांवें सांगिल्लें, एक हार्टांत वट्ट आसता आनी ताजें ऑपरेशन करचें आसता, हार्टाची ओपन हार्ट सर्जरी. आवस सांगता तूं कसलें जावचें ना, कसलें म्हळ्यार तुगेल हार्टांत जो परमेश्वर आसा तो तुका वांचयतलो. आनी ती कायम दोगय जाणें आवसण चल्ली करून प्रेयर करतात. ते डॉक्टराक एनेस्थेशी दितना एकच सांगता की हो जो मगल देव आसा न्ही भितरी तो तुका दिसतलो, म्हाका दिसची ना, दिसना पळय, तो पळोवन म्हाका येवन सांग तो कशें आशिल्लो म्हूण, आनी हांव मस्त उगडास केलो म्हूण सांग म्हूण. आनी ती खरें मर्त मर्त वाचता. त्यावेळी तो डॉक्टर नास्तीक आशिल्लो डॉक्टर आस्तीक जाता आनी सांगता चेरडा खातीर पुणी तूं प्रगट जा, तिका जिवंत करी. आनी परत ब्लड सप्लाय चालू जाता हार्टाक आनी गेल्लेल म्हूण डिक्लेअर केल्ली परत तिच्यान जीव येता. आनी जेन्ना नेक्स्ट डे मेळूं ते चेरडाक, त्या चेरडाल प्रश्न तूं पळयल्ले मगल देवाक पळयल्ले तो कशें दिसता, ताका सांगलें मगल. तर ताणें सांगलें भय तें ह्या दोळ्यान पळोवचें जायना, जाल्यार हांव तें अनुभवलें. तो इतलो गोमटो आसा, तो इतलो अनुभव बरो आसा, तो तुका आयलाची. आनी भय तुगेल उडास आनी तावळ दवर न्हू. तो अत्यंत प्रार्थना केल्या शिवाय खंयचें ऑपरेशन करनाशिल्लो तो डॉक्टर. तशी आमकां ताजो अनुभव योग्य विचार केल्यार विवेकान अनुभव येता. अनुभव आमकां उलोवन दाखोवचें जायना. ह्या विश्वरचनेची मौज अशी आसा, समर्थ म्हणटा ती, जो पर्यंत तें कळना न्ही तो पर्यंत हें एक पझल अशें दिसता. गूढ गूढ रूप, गुरुतत्व हें गूढ, आई तत्व हें गूढ. आई म्हळ्यार नेमकी कल्ली हें चलये चेडूं आसल्यार स्वता आई जायना पण ती खरें कळटा. आवस म्हळ्यार कल्लें म्हूण, आवस म्हळ्यार जबाबदारी कितली कल्लें म्हूण. ना जाल्यार सान काम करतले आवसू, जेवण दितले आवसू, फांती घालतले आवसू, स्कुला पेटयतले आवसू, गौजी घालतले आवसू, मारतले आवसू, न्हिदायतले सांबयतले आवसू, बरं ना जाल्यार पळयतले आवसू, इतलेंच गत आसता. जाल्यार स्वता जेन्ना ती चेरडा जन्म दिता त्यावेळी ते चेडूं आवसूक जन्मा घालता. त्या आई तत्व खरें तिच्यान त्या वेळार उद्भव जाता आनी तिका कळटा की हें परमेश्वरी तत्व म्हळ्यार कसलें आनी मगल कसली जबाबदारी आसा हे चेरडा प्रती. हें कोडे व्हरना, ती पझल व्हरना, तिका स्वताक अनुभवानच कळटा. अनुभव जावचो, प्रचिती येवची हें मस्त म्हत्वाचें. समर्थ सांगता ती ह्या मार्गान तुजी प्रचिती इतले हाड हें ना, प्रत्ययाचें जाय. तेमी आमी कल करता विवेकी मनशान कल करता की हें जेन्ना स्वता गूढ आसता जाल्यार विचारांनी ताजो अनुभव येवच्या लागता. त्यावेळी विश्व अगदी सरळ आनी उघड दिसता. आज जड तत्व तांकां चंचळ वचुलें की तें जड पडटा, उघड दिसता आनी तें वचूल तरीके
निश्चळ परब्रह्म असंच असं ताजेर आमकां विश्वास दवरून चल का तें आमकां दिसना तें दिसना पण कसलें तरी अधिश्ठान आसता न्ही तें अधिश्ठान फक्त आमकां जाणयता दॅट इज अवेरनेस अवेरनेस आमकां सगळ्याची अवेरनेस आसता तें आमकां जाणयता आनी कळ्ळें ना तरी हें जें आसा ताजें विवरण केलें की हें विश्व अगदी सरळ जालशें दिसता विवेकी मनशान म्हणून योग्य विचार करून मूळ धन अंत थाई विवेचनच करता वचका हें केल्लें तें केल्लें कच लावचो अशी केल्यार अखेर माया जाळ म्हणून व्हरना म्हळ्यार मायेचें जाळ व्हरना आमी शिरकून पडना ती आनी तें करतना कास कोणाल धरका बोट्टा बोट लावन कोणाले सांगात चल का सद्गुरू आमकां सद्गुरू आसता ती म्हळ्यार आमकां कसलें भंय ना आनी तसले वेळार तांकां सांगात वचल्यार साधकाक ती प्रचीती येता प्रचीती आयली की तागल अगदी म्हळ्यार कोणें केल्लें म्हणो ती ताका स्वताकच प्रचीत येता म्हणटा पळय कोणें कसलें ताजे विरुद्ध उलयलें तर ताका फरक पडना ताका निश्चिंत समाधान मेळ्ळेलें आसता निर्भेळ आनंद ताजो तो हें पित बसता कळ्ळें आनी तें कशें मेळोवचें ताजो आनंद कसलो ताजें वर्णन हांगा केल्लें पळयात तुम गुर्तिस्तें पद तन्मय हो जा मेरे मन शिवमय हो जा मंगल मन अष्टमूर्ति का दिव्य नटन कर ले स्वामी सतत भजन मेरे मन शिवमय हो जा असं तांकां म्हाका अर्थ मेळना पण ताजे व्हड न्ही पण एक नमुन्या आनंद तांत आसता कसलें करका म्हूण दिसना आनी सतत असले विचारसरणीने आमकां एक प्रगल्भत येता आतां आमी 19 दशक थंय हांगा शिकली आनी आतां 20 दशक चाल आसत तातूंत तें समरायज करता आसत म्हळ्यार निश्चळ परब्रह्माचें वर्णन करूं जायना आनी वर्णन करका म्हूण ना तांत आमकां एकच जावचें सगळें आपोआप अनुभव येतलो जाल्यार थंय पावच्याक अंतरात्म्या जडय कसलें करूं शकना तें महत्वाचो खंयचो तरी अंतरात्मा तर त्या अंतरात्म्या बद्दल शेवट पर्यंत विवरण करता वचें तावळ साधका प्रचीत येता आणि त्या विवेकाच मार्गान वतची प्रत्यक्ष अनुभव घेतील संत सोदकात आमी संत सोदकाती आणि त्या वेळार ते संत मदत करूं तयार असतात तांच लागी जड कले चंचल कले निश्चल कले ह्या बद्दल सुखसंवाद करका आणि आत्मज्ञानाने अनुभवा येवचे समाधान शब्दांचे पेल्ल्यान आसता शब्दांत वर्णन करूं जायना ते सादे सादे हातूं शब्दां वाचून कळले सारे शब्दांच्या पलीकडले हे शब्दांच्या पलीकडले प्रथम तुला पाहियले आणिक घडू नये ते घडले जे घडू नये ते घडले अर्थ नवा गीता
निळाला. छंद नवा अन सूर निराळा, त्या दिवशी का प्रथमच माझे सूर सांग घडले. हा भोग आमटे गायन म्हणटा एखादे गायिक एक मस्त ताजो गर्व असता. हांव ह्या घराण्याच म्हणटा त्या घराण्याच मेळटा. आणि जे आत्मानुभव जाल्लो तिका इतले अवाक जाली. खंयचे ते सूर मौन गगन. करले साधो सतत भजन, तन्मय हो जा मेरे मन. मुदमय हो जा, तन्मय हो जा मेरे मन. शिवमय हो जा मेरे मन. तो अनुभव त्या हातून त्या देवागल अनुभव आयलो, त्या देवत्वाचो अनुभव आयलो. आणि त्या देवत्वाक फाटीर आमी बसल्यान ती वयर पळयता ती. आणि कसलेच तो अनुभव त्या परब्रह्माक ती मेल्ले आनी गप्प करून तांत घालतो अनुभव ते पळोवन मुखारी आमगेल अवस्था कशी जाली. हे मना तन्मय जा, दुसरो कसलो विचार करू नाका. शिवमय हो जा मेरे मन. नील अनाविल मौन गगन, गीत सुनाता बहे पवन. अष्टमूर्ति का दिव्य नटन, अखिल जगत अनुपम आंगन. आता आमकां खंयचे कोडे वर्णी, खंयचे पजल वर्णी, अखिल जगत आमचे खातीर अनुपम आंगन जाल्या. तन्मय हो जा मेरे मन, मुदमय हो जा मंगल मन. अनहत का अविरल स्पंदन, गूंज रहे गिरि गौरवन. संवित का उन्मुक्त सदन. आमकां अशी घर मेळ्ळें, तूं घरांतल्यान भायर वच म्हणून कोणेय घरांतल्यान भायर काडूं शकना. आमी एक जावन गेले तातूंत. तावळ कशी संवित का उन्मुक्त सदन. करले साधो सतत भजन. भजन कोणालें? सद्गुरूंक गेलें. हे सद्गुरू देवा तूं म्हाका पावयलें. तन्मय हो जा मेरे मन, रसमय हो जा मधुकर मन. तूं मधुकर जा, भ्रमर जा. आणि ते रस तातूंत पिवन घे. ह्या जगतांत इतलो आनंद खचून भरला. कितले पिलेल तरी कमी जायना तो. कितले पिल तरी कमी जायना. तशें मायेंतले माया अशी आस तशी आस. मस्त पण तो वायटय वागता. जाल्यार आमी योग्य विचार करून आमी त्या मायेच आस्त्र घेतलो आनी त्या मायेंतले ते वायट तत्व बाजूक काडून तातूंतले हें जे शिवतत्व पळयलें, शिवतत्व, देवी तत्व, ताचो जर अनुभव घेतलो तरी इतलो आनंद जाता, इतलो आनंद जाता. आनी कल्ले जावंक काय म्हणना. तन्मय जालें, मनाचें उन्मन जाल्लें, असले मनाचे एक अनुभव येता. आतां तें तांणी सांगल्या की हांगा आतां हें पळया आत्मा निरूपण. आतां हांगा आत्मा हे सगळे अनुभव कोणाक येता ती हो आत्मा, अंतरात्मा म्हळ्यार मनाक म्हळ्यार हांगा हे 7वें समासांत मन. मन म्हळ्यार अंतःकरण पंचकांतले एकीक मन. अंतःकरण मन, बुद्धी, चित्त, अहंकार हे सगळे मेळून एक मन जाता. तर त्या मनाक कल जालें अंतःकरणांतून भितरल्यान एक नमन्या समाधान जालें. आत्मा निरूपण समास 7वा. सहज जालें तें समाधान. श्रीराम समर्थ. अनुर्वाच्य समाधान झाले ते पाहिजे बोलिले. कोणाक तरी उलोवन दाखोवया म्हण दिसता जाल्यार मौन हे चिंतन, फक्त चिंतनांत आराम बसच्या म्हण दिसता जाल्यार उलोवन दाखोवंका बाकीच्यांक एक कळका. तावळ तांगेल कशी हें जाता, आध्यात्मीक परिपक्वता म्हळ्यार कशी येता त्या वेळार.
तर मौन आमकां साधता, आवडच्या लागता, एकांत आवडच्या लागता. एकली असल्यार उलट ताजीच ओढ लागता. एकांतांत आराम बसच्या, समाधानान बसच्या, कसले ना मगल भितरले देवाल्या संवाद साधता बसच्या अशी येता. कोणा लागीं कसले नमुन्याचें हें करचें ना. जाल्यार हो अनुभव मनाक येता. तावळी कोणाकय जर आवड असल्यार तांकां तें एक्सप्लेन करच्या हरकत ना की तो जो अनुभव आसा बाकीच्यांकय जायशीं दिसता न्ही, तांकांय एक ओढ निर्माण जावंका म्हणून ताजें वर्णन करूंक कसलें हरकत ना. कळ्ळें मागीर तुमी जर थोडेशें वर्णन केलें तरी तें समाधान गेल्लें अशें जायना. ह्या समाधानाक कसले काणडोवंक लागना, कले मांडून दवरका लागना, काही सांडावे लागत नाही, काही मांडावे लागत नाही. एक विचार शोधून पाही म्हणजे कळे श्रीराम. अनुर्वाच्य समाधान झाले म्हणारी जे उल्लोंच्या जायना तसलं समाधान ते पाहिजे बोलिले. बोलिल्यासाठी समाधान गेले हे तो घडेना. गेल समासान तू जाणीव रूप अंतरात्मा अनेक प्रकारच्या गुणांनी व्यक्त जाता कशी ते सांगिले. आता ह्या समासान तू तोच विषय तर विंगड नमन्यान मांडतात. समर्थांक हें स्पश्ट करचें की ह्या दृश्य विश्वांत जड आणि चंचल जाणीव हा सतत खेळ चलता. एक जडांत भायर पडता चंचल, दुसरे जडांत वता, दुसरे देहांत वता, थंय कार्य करता, परत तिसरे देहांत वता. आनी हांगा हो जड हें जाता, परत पृथ्वी तत्वांतूच एक जाता, तांतूंतल्यान अन्न निर्माण जाता, तें अन्न खावन मनुष्याल जीवन तशें चलता. अशी ट्रान्सफॉर्मेशन हा जे सायकल आसता तें चालूच आसता. ही जाणीव अनंत रूप घेवन जडाच्या द्वारा सुद्दां प्रगट जातात. खरें सामर्थ्य कसलें आसा जाणीवेचें आसा. जाणीव म्हळ्यार कसलें कळचें, जाणवचें, प्रत्यक्ष जाणीव जाता. अवेर, वी आर अवेर. वय बा अशें आस. अस्ति भाती प्रिय आमगेले हातूं आरू रुमाबाई पाचिनें ताका अस्ति भाती प्रिय म्हूण नांव दिलें. म्हळ्यार कसलें नाम आनी रूप आसताचें प्रत्येकाक. जाल्यार तें जड नाम रुपांत जड जेन्ना ना जाता तावळी नाम कसल्याचें रूप घेता, भाव जाता. नामांतलो भाव जाता आनी रूप कसलें जाता, तेज जाता. तें तेज अग्नितत्व आनी बाकी अस्ति भाती प्रिय थंयच व्हरता. अस्ति म्हळ्यार कसलें आसची, आस आनी तें आमकां जाणयता. विश्वव्यापी जाणयता आमकां प्रत्यक्ष. आनी जाणेना पडे तो इतलो सुखद अनुभव आसता. एकांतान बसच्या समाधानान अशें दिसता. आपोआप एक नमुन्याची मॅच्युरिटी येता. कोणागेल्या वादान पडचें नाका, कोणाल्या कसल्या हातूंत नाक खुपसचें नाका, कोणागेल खंयचे हाजे प्रकारचे गॉसिपींग करचें नाका. हांव श्रेश्ठ कशें आसा हें पळोवंक म्हूण ना, काही गरज ना. मगल रोमांच कोणें सुखान म्हळ्यार मगल रोमांच उबरता ती. जाल्यार हो अनुभव अशें आसता की त्या रोमांचागेल्या आंगार सुद्दां कांट उबरता एक नमुन्याचो. तावळी मगल अनुभव श्रेश्ठ आसा की ना दुसऱ्यांक सर्टिफिकेट विचारची गरज ना, गरज बिलकुल गरज ना. हा जो आत्मानुभव आसा, हे अंतरात्म्याचो हो अनुभव आसा. अंतरात्म्याच पयलीं आमकां अनुभव येवंका, कड्डेरी परमात्म्यांत एक जावचें. कळ्ळें. अंतरात्म्या स्वरूप जें आसा, अंतरात्म्यागेलें रूप आसा तें नित नवीन गमतेचें आनी ताजें स्वरूप आसा तोच शिव, तोच आमगेलें परब्रह्म. तें परब्रह्मांतान ती भायर आयल्या. तेमी तें अंतरात्म्यागेलें मूळ आसा न्ही, ती विलीन जायना पड वर्त त्या परब्रह्मची. तेमी तीच आमकां मदत करता. ही जाणीव अनंत रूप घेवन अनेक जड अनेक शरिरांचे द्वारे प्रगट जाता. खरें सामर्थ्य ह्या जाणीवेचें आसा, ह्या मूळ मायेचें आसा. ह्या जाणीवेचें मूळ कसलें तें शुद्ध अनंत सूक्ष्म स्वरूप म्हळ्यारीच अंतरात्मा. तेमी आत्मसाक्षात्कार जावन शब्दान सांगच्या जायनाशिल्लें सुद्दां समाधान प्राप्त जाल्लें म्हाका, जाल्यार सांगच्या हरकत ना. समर्थ सांगतात कल्यार म्हळ्यार तें जर तुमी सांगूं घेतलें म्हण तें ना जालें अशें जायना न्ही. जाल्यार तुमकां चडा ओढ लावन हांव कशी श्रेश्ठ म्हणून सांगचें ना, म्हणून सांगचें ना. आनंदू दिल्ल्यार वाडच्या जाता, विद्या दिल्ल्यार वाडटा, आनंद दिल्ल्यार वाडटा.
त्या खातीर मगल आनंद घेया ती सर्वी हात धुवून घ्या रे मुखी राम नाम गा रे मुखी राम राम गंग व्हांवतच थंय काही सांडावे लागत नाही, काही मांडावे लागत नाही, एक विचार शोधून पाही म्हणजे कळे. आता हांगा हे समाधान अनुर्वाच्य समाधान म्हळ्यार कळले. ते कशी कळता? हा समाधान समाधान मेळचे ते तात्पुरते समाधान कोणाकय मेळता जाल्यार हांव समाधान ही मनाची अवस्था जावंका म्हळ्यार कायम स्वरुपाचें म्हाका समाधान आसता. हें कशी कळता तें आमगेल आमी विश्लेशण करून आमी पळोवंका. आमगेल मन समाधानी आस की म्हाका आयच्या दिवसाक नित्य समाधान मेळटस वे आनी तें कायम स्वरुपाचें आस की तें समाधान कसल्याचेर अवलंबीत आस. मगल चेडू मस्त दिसान घार आयलें ती म्हणून समाधान जालें, किंवा हांव मगल घरच्यांक मस्त दिसान मेळ्ळी, मगल नातवान म्हाका एक्क नमुन्यान पट्टून घेतलें, अगदी अशी जाली की या हृदयीचे त्या हृदयी घातले द्वैत न मोडता केले आपण पायसे. नातवान पट्टून घेतले तरी तितली खुश जाता, तावळ ते परमात्म्यान पट्टून घेतले कितले खुश जावका. हां, विचार करा, त्रैराशिक मांडा ती. हाजे दोन्ही हें कल्ले निकश कल्ले दोन्ही. मगल परिपक्व आध्यात्मिक बैठक जातच की ना हें नित्य आमी स्वता घाल पळोवंका. हाजे म्हाका आत्मज्ञान जाल्लें की ना हें कशी कळता? म्हाका अनिर्वाच्य समाधान जाल्लें की ना हें कशें कळता? तर आमगे लौकीक मागण्यो संपतात आनी तेमी ती मगल चित्तान तूं कणभर तरी वैराग्य आतां पुरो अशें दिसता वे, पुरो सगळें देवान दिल्या. हां, देवा तूं दिलें मस्त असं म्हण दिसता. आनी केन्ना लागता त्या वेळार तूं दिताच न्हय, तर हांव कल्ल्या मागू तुल्या गी हें वैराग्य. जाल्यार आमगेल सामान्य मनशागेल कशें आसता, आमगेल मन अशें जाल्लें की मागणी पुरो म्हण दिसता की थोड्या जाणांक हाजी उलट कल दिसता, देवा तूं मस्त दिल्या रे, जाल्यार अजून हें सुद्दां दिल्ल्या रे. म्हाका बरी सून मेळ्ळ्या, चल बरो कोण पळयता, जाल्यार एक नातू सुद्दां दिल्यार कितलें बरें जाता आशिल्लें. म्हळ्यार अजुनी मागचें आसची, सोने पे सुहागा. तशी कितलें मेळ्ळें तर जी अपूर्णतेत जाणीव आसता, ताजी मी तळमळ जाता, अस्वस्थ येता, चिडचिड जाता. हें वचका, हें वचुल्यार मात्र आमगेल परिपक्व अध्यात्मिक बैठक जाता. आनी अनिर्वाच्य समाधान म्हळ्यार तें. अनिर्वाच्य म्हळ्यार कसलें करनासतना शाश्वत समाधान, शांत बसका अशें दिसता. तरी हें करचें जाल्यार कल जाता. आमी कल करका स्वताक बदलणे लागी. हांव कशी बदलें, मग खंय चुकता हाजी विश्लेशण करता. युजली कल करतात आमी दुसऱ्यांक कल चुकलो थंय कॉन्सन्ट्रेट करून तांकां बदलच्या पळयतात. तेमी तो सोस नाकात, आमी स्वता बदलया. प्रत्येक जण तांच्या दृश्टीन केन्नाय बरोबरच आसता, आज जे आमकां जाणीव जावंका. आनी तांगेल दृश्टीन आमी विचार करून पळोवंका, स्टेप इन टू देअर शूज मात्र न्हय, शुजात कोणी सायज चेंज करूं जाता. पण तांगेल पाय कशें आसता, पांयांत आमी पाय घालूं शिकता, मनान पांयांत मन घालूं शिकता, तांगेल पाय कशें आसता तें. तरी समोरच्या इद्रावेल मनशाचो दृश्टीकोन आमकां कळका लागता. ती व्यक्ती जशी आस तशी आमी तिका स्वीकार करतात वे. आमकां अनिर्वाच्य समाधान जाल्यार आमी मुखार व्यक्तीक आस तशी स्वीकार करतात. तशी आमी जाल्लें गेलें विसरच्या शकतात, जास्ती वायट हें करना ती. कोणाक सुदारच्या तात्पुरती तांकां मदत केली अशें करूं नाका म्हण सांगचें जाल्लें, पण तांणी जर आयकनी तर सोड दिता ती कल्या म्हळ्यार तांगेले प्रारब्ध. आनी देवा लागथान सुद्दां कसली अपेक्षा करची ना, निरपेक्ष कार्य आनंदान करता रावचें. जे सेवा म्हण करची न्ही, सेवा आमी मातशे एक वर्ग घेताली, हें घेताली, तावळ आमकां सद्गुरून सांगिल्लें, तुमी वर्ग घेतात म्हळ्यार तुमी सेवक आसा ती, तुमी दुखरी मन घेवन हांगा लोक येता ती. तशी दासबोधाच विवेचन सूर करतना समर्थांनी म्हाका सांगलें, हांगा दुखरी मन घेवन येता ती, तांकां कलेपणी आनंद जाय, तो दिवच्याक आमी मुक्त हस्तान आनंद वांटका. आमी तांगेल दुख्खाचेर फुंकर घालका. तुमी अशी कशी दुख्खी जाली अशें म्हणचें ना, तुमकां इतलें सुद्दां कळना वे अशें म्हणचें ना. तांकां कळना म्हणूच तरी आमगेले आसऱ्याक आयल्यात न्हय.
हां तावळी आमकां खंयचेय आनंदान सेव म्हणून करची, तावळ त्या सेवेन थावन एक आंतरीक समाधान आमकां मेळटा न्ही, आनंद मेळटा. आमी जे जे करता आसती ते स्वता खातीर आमगेल्या बऱ्या खातीर आमी करता आसती, दुसऱ्यांचेर उपकार करना ती. ही एक आमकां हें येता, कळ्ळें, जाण येता. आमी वितरागी जातात. वितरागी म्हळ्यार कळ्ळें, वितरागी म्हळ्यार जो परमेश्वर आसा तो मज्जांतूच आसा, मज्जांत आसा, निखळ समाधान हाच जो आमकां प्रत्यय येता आनी आमी वितरागी जातात. म्हळ्यार आनंद फक्त व्हरता. आमी जे जे करता आसत स्वता खातीर करता ती. आमी कितले हुशार आसत दुसऱ्यांक दाखोवंक म्हूण ना, हें आमकां पयलीं कळटा. मॅच्युरिटी जेन्ना येता, वी डोंट हॅव टू प्रूव अवर सेल्स. नो, आमी कितले बुदवंत आसा ती दुसऱ्यांक कळका म्हूण ना, तांकां सर्टिफिकेटाची आमकां गरज ना. आमी भितरल्यान आनंदांत आसा ती, आमी समाधान आसा ती, दॅट इज इनफ फॉर अस. आनी नुस्तें तें समाधान ढळणे म्हूण दिसल्यार सतत देवाचेर प्रेम ही फांदी आमी घट्टी पकडून रावता. आनी मगल भितर जो राम आसा ताजल्याक हांवें संवाद सादका, ताल्ल्या अनुसंधान दवरका. तें अनुसंधान करता 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 स्वताक विसरून वचका आनी त्या रामागल ध्यानांत गुंतून पडका, गुंतून पडका. तुमकां गुंतचेंच न्हय, त्या रामागल विचारांत गुंतून पडात, गुंतून पडात. हां आतां निसर्ग नियमा प्रमाणे विविधता सगळे कडेन. हाता पांची बोट्ट सम आसना ती, पांची बोट सम आसना ती. जाल्यार निसर्गान ती पांची बोट्ट अशी केल्या ती की ताजो मुठ्ठी बांदल्यार कितली फायदो जाता सगळ्यांक. त्यामी ती पांची बोट सम आसनात न्हय म्हणून ताजी कंपेर करूं नाका ती. पण ती पांच बोट्ट आकर्शकपणान प्रपंचाचे उपयोगा कशें हाडचें, आध्यात्मीक बऱ्या विचारा खातीर कशें उपयोगा हाडचें, प्रपंच कशी बरें करून करचो, परमार्थ कशी बरें करून करचो, हें सगळें समर्थांनी तांकां दासबोधान सांगल्या. कळ्ळें. ते स्वतागल प्रश्नाची उत्तर आमकां प्रश्न पळय भितर विचारचें, हांकां तांकां विचारचें ना. भितर जे गुरुतत्व बशिल्लें आसता तें आमकां परमेश्वरा संदेश दिता, संदेश दिता. तशी एकांतान बसची आमकां आवड निर्माण जाता. एकांत म्हळ्यार एकलेपण न्हय, एकलेपण जे खावचें येता, कोणें ना ती, हांव एकलीची ही भावन वता. ऑन द कॉन्ट्री वी आर नॉट एनी टायम अलोन. अलोन म्हळ्यार लोनली फील जायना ती. आमी अलोन आसता ती, पण आमकां तें आवडटा खरें. मागीर शांत, त्या शांतीची प्रचंड ओड लागता आमकां, एकांत आवडच्या लागता. आनी इच्छा गरज हातूंत फरक कळटा. म्हळ्यार खंय लक्ष्मण रेषा काडका, अति सर्वत्र वर्जावे. कितलें खावचें, कितलें पिवचें, कितलें व्यायाम करचो, कसलें करचें, केन्ना रेस्ट घेवंका, केन्ना काम करका, केन्ना विचार करका, केन्ना शांत बसका, केन्ना कर्मकांड करची गरज आसा, केन्ना विद्यार्जन करची गरज आसा, केन्ना द्रव्यार्जन करची गरज आसा, तें वांटची गरज आसा. हां आनी तें करता 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 खंय पुणी पुरो. तो मनुश्य धांवन उचलेल न्ही, येतन मेल्लो तशी आमगेलो अवस्था जावचें ना. त्या खातीर पुरो. आनी आमी मुख्य पळोवंक म्हळ्यार प्रगल्भत्यान पळय की आमी वर्तमानान जगता आसत की ना हें पळोवंक. केन्ना कितें जालें पास्टांत आमी आमगेलें अशें आशिल्लें तशें आशिल्लें, त्या वडीलकीची म्हळ्यार मागशींच आमगेले जे पुर्वज आशिल्ले तांगे श्रीमंती जावो गरिबी जावो आमी तांतू शिरकून पडटात. तशी शिरकून पडनय. आत्तां आमी मागशीं मस्त गरीब आशिल्ली जाल्यार आत्तां देवान दिलें मस्त आसलें न्हय, आनंदान उपभोग घेवया, उपभोग घेवया ताजो प्रत्यक्ष. पण इतलो उपभोग घेवचें न्ही की तांतू गुंतून पडचें. देवा तूं दिल्ल्या तावळी आत्तां आमकां हड्ड प्रवासा वच्चें आसा तें एनकॅश कर न्हू. जशी आमी अमेरिके वतना डॉलर घेतात न्ही तशी आमचें आशिल्लें धन वांटून, विद्या धन म्हळ्यार नुस्तें पयस न्हय, पयशांचो उपयोग जाता. कोणाक दान केलें, कोणाक हें दिलें, कोणाक चपल घेवन दिलें, कोणाक कपडे घेवन दिले, कोणाक खावचें घेवन दिलें, आशिल्लें वांटलें. हां तें दान, तें करचें, बरबरीन काम करचीं. हें करून तांगेलो जो दूव आमकां मेळटा, दूव मेळचे खातीर आमी करना ती.
पण ते दिनापड जे समाधान आमकां मेळटा तें कल्ल्याचेर अवलंबून ना. तें समाधान आमकां मोर वतना आमगेर उपयोगा येता. तें थंयचें चलन हांगाच कितलें चलन आशिल्लें तरी आमकां तें घेवन वचूं जायना. तें हांगा सोडचें. तें आमी आत्त आमगेर बॅग भरतना तें आशिल्लें सगळें वांटून सोडचें. कोणाक कशी दिवची ताका निर्वा निरव म्हणटा ती. निर्वा निरव. आमी मागशी काशी यात्रेक म्हूण लोक वताले न्ही, परत येनाशिल्ले पाप चमकून वचका आशिल्ले. एक आयुश्य कमी पडतालें, सगळ्यांक निरोप घेवन वताले. जाल्यार एके कडेन अशें आशिल्लें आवाजा ते पंढरपुराक. पंढरपुरा वचूंक एक म्हातारी भायर सरली, परत आयली. हय गो, तें चूल कशी निवोवची कोतोस न्हय तुका म्हणून. तें अशी सारोंक का म्हूण म्हणाली. परत वचुली, परत आयली. अरे हे अमूक कडेन की पयशे दवरले ती ते जाग्रता म्हणाली. अमूक कडेन मगले हें दवरल्या ताजी जाग्रता. आनी ही वचूं भायर सरल्या पंढरपुराक, भायर पडना ती, बागलांतन भायर पडना ती. तशी आमगेल जावं न्ही. ताजें ममत्व इदन्न मम हें कळका आमकां. म्हळ्यार आमकां कळ जाता फक्त कृतीत्मक विचार करचे. आत्त कल करचेस, आज जेवचेस, तर जेवण करका न्हय. जेवणा जाय आशिल्लें सामान आसवे. आतां म्हयन्याक सामान लागता. ऑर्डर केलें की पावसाळ दिवस कोण वच्चे केलें ठीक आस. ऑर्डर केलें, आयलें, ताचे पयशे दिले, ते लावन दवरले, काम जालें, खेल खतम. कड्डेर ताजें नियोजन कशें करचें तें विंगड. पण आत्त दोन ते नियोजनाचे विचार करता बसचें आनी ना जाल्यार कल करचें नो. आनी जें जें आमी कृती करता ती तें कल खातीर करता ती, कशे खातीर करता ती हें आमी सतत पळोवंक. तर आत्तां हांगा आमी सांगल्या कल म्हळ्यार त्या दृश्टीने आमी खंय खंय वतात न्ही, आमकां तो आत्म्यागेल गूण दिसतात. तो परमात्मा आमकां दिसता थंय थंय. परमात्मा म्हळ्यार हांगा निश्चळ परब्रह्म न्हय. निश्चळ परब्रह्म आमकां दिश्टी कर न्ही, पण तो जो अंतरात्मा आसता तागेल जे गूण आसा ती, तागेल जी पॉवर आसा ती आमकां दिसता. आमी काशी विश्वेश्वर वचुले, मुख्य काशी विश्वेश्वर, श्वेतुबंद रामेश्वर, मल्लिकार्जुन भीमाशंकर गुण आत्मयाचे. ते सगळे कडेन आत्म्यागेल गूण आसा ती. जैसी मुख्य 12 लिंगे या वेगळी अनंत लिंगे मस्तलिंग आसा ती. प्रचित जाणीजेत जगे गुण आत्मयाचे. कारण एकच म्हणटा ती, म्हळ्यार नवस केल्यार ते पावतात. पण आमगेलांत अध्यात्मीक बदल हो जावंका की आमकां मागका म्हूण दिसूं न्ही. आमी फक्त समाधानान वचचें. तांतू त्या आत्म्यागेले रे देवा कसले प्रचंड तुगेले पॉवर आसा हांगा. ते वायब्रेशन्स फील जातात न्ही, ताजो आनंद घेयाती. पांय पडाती, आनंद घेयाती आनी येयाती. कसले मागची देवा बुद्धी दिवं नाका, हें पयलीं मागून घेवचें. फक्त ते जाणीवेची जाणीव जावंका. वी शूड बी अवेर ऑफ इट्स पॉवर. ते 12 ज्योतिर्लिंगांत वचुली थंयची पॉवर, अनंत लिंग आसा ती थंयची पॉवर, ती आमकां अनुभव घेवचो ताजो. मागची कल्ले ना, तांत एक आनंद आसता. आमगेल पोथडी भरच्या लागची समाधानाची. कळमें तें समाधान आमकां मोरमतन घेवचें जाता. भूमंडळी अनंत शक्ती, नाना साक्षात्कार चमत्कार होती, नाना देवांच्या सामर्थ्य मूर्ती गुण आत्मयाचे. देवांगल ज्या मूर्ती असता ती तांतू आमगेली श्रद्धा, आमगेल म्हळ्यार आमगेलीच न्ही, एखाद देवळान दवरलेली मूर्तीक इतले भक्त लोक येतात. तांकां श्रद्धा उमटून थंय तांगेल प्राण उमटून त्या देवांत देवत्व येयल्लें आसता. त्या देवत्वाचो अनुभव, ताजे वायब्रेशन्स सम फील जाता, ती जाणयता. ती विश्वव्यापी जाणीव थंय आसता. त्या जाणीवेची जाणीव कोण घेयत न्ही. तशी नाना सिद्धांची सामर्थ्य, सिद्ध पुरुशा गेल्यान तूं वचुल्यार, आतां आळंदी वचुली थंय एक नमुन्या समाधी थंय उबरल्यार एक नमुन्या हांव राबल्या थंय. एक नमुन्या वायब्रेशन्स आसत थंय. ते कशी तांगेल चिरंतन थंय संजीवनी समाधी आसता तांगेली. एक नमुन्याची ताकद आसा, ती जाणीव. ताचे खातीर भितर वचून त्या मुर्तीक पळोवंका म्हूण ना, झिरपतच ती जाणीव अशी स्त्रोत आसा. आनंदा झरी आसता का, ती आनंदा झरी खंय की जाणयता. नाना मंत्रांची सामर्थ्य, मंत्र दिला, नाना मंत्र म्हणना पडे ताजे आघात सम जाल्ल्यार स्पंदन येता. ती ओंकार म्हळ्यार स्पंदन, कंपन येता. ती हें पुरे आमच्या शरिराचेर मनाचेर परिणाम करता. ती
आणि नाना नमन्या रोग नेगेटिव्हिटी आमगेल घालून पॉझिटिव्हिटी घेऊन आमगेल रोग करेक्ट करतात ती सामर्थ्य. नाना मोहरे वल्लीत सामर्थ्य. नाना झाडांतू किती दैवी गुण असतात ती, औषधी गुण असतात ती, पिंपळांतू, वडापानांतू, हांतू तांतू, सगळे तुळशींतू, सगळे हे खंयचे गुण, हे गुण आत्मयाचे, हे सगळे परमात्म्या गेले त्या आमगेले अंतरात्म्याला गुण असत. नाना तीर्थांची सामर्थ्ये, नाना क्षेत्रांची सामर्थ्ये, नाना भूमंडळी सामर्थ्ये ते गुण आत्मयाचे श्रीराम. जितुके काही उत्तम गुण तितुके आत्मयाचे लक्षण. बरे वाईट जितुके जाण आत्म्याच करिता. तो आत्म म्हळ्यार मन. बरे वाईट एक एक म्हणता संगत म्हणून. संगा संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवती सम्मोहा, सम्मोहा स्मृती विभ्रमा, स्मृती भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यती. हे इतले व्हड लिस्ट गीतेंत भगवंतान सांगल्या. संगात संजायते काम म्हळ्यार इच्छा निर्माण जाता. संग कशी असता, सत्संग असल्यारी बरे मेळोंका, आत्मज्ञान करून घेवंका ही इच्छा जाता. आणि विंगड जर संग दुस्संग घेतल्यारी आमकां आमी कामने मागशी आमी देह म्हणून सांगून त्या देहाक कल लागता, त्या प्रपंचान चिरकून पडतात. हे संगात संजायते काम, लोभ वाढता. कामात क्रोधो बी जायते, मेळल्यारी बरें दिसता, तात्पुरतो आनंद मेळटा, आनी जाय म्हणून लोभ. संगात संजायते काम, कामात क्रोधो बी जायते, क्रोधात भवती सम्मोह, क्रोधांत न्हू सम्मोह, आनी जाय म्हणून मोह निर्माण जाता. सम्मोहा स्मृती विभ्रमा म्हळ्यार हांव कल्ल करता हें कळना आमकां. बरी रिटार्डेड जाले वारी आनी जाय बरें गूण खावचे खातीर आमी वाट्टेल तशी बाय हुक ऑर बाय क्रूक म्हणटात ताका इंग्लिशान थोडे शब्द एकदम येन केन प्रकारेण. संस्कृतान तो शब्द कसलेय कोर न्हू पण आमकां हें जाय अशी करून दुसऱ्या हातान ओरबाडून सुद्दां आमी घेतात. हें केन्नाय कोर न्हय. ते वायट गुण तेवे आत्म्या गेलेची. वायट संगती लागल्यारी तो आत्माची, आत्मा हांगा मन ह्या दृश्टीन तांणी वापरल्या. आत्मा हांगा मन ह्या रेफरन्सांत वापरला. जितुके काही उत्तम गुण तितुके आत्मयाचे लक्षण. बरे वाईट तितुके जाण आत्म्याच करिता श्रीराम. शुद्ध आत्मा उत्तम गुणी, सबळ आत्मा अवलक्षणी. अशी वाईट संगत लागिलो तागल संगत आमी करू वचूं नये. कोणाकय खर झुजल्या बा ताका हात लावं नये म्हणटा. त्यात कोविड जालेलें डिस्टन्स कितले दवरता ती 2 मीटर कलकीन डिस्टन्स दवरचें लागतालें. हॉस्पिटलांत सुद्दां वचूल्यारी एक खुर्ची सोडून दुसरी खुर्ची अशी सिटींग अरेंजमेंट, मदले खुर्ची कोणें बसच्या ना म्हणून बरयलें आसतालें, पाटी लायिल्ली आसताली. कल्ल्या खतर डिस्टन्स दवरका. तशी दुस्संग जाल्या थान आमी वी आर एट ए प्रॉपर सेफ डिस्टन्स. नाजाल्यार तो रोगू, कामनेस रोगू, तो हाज रोगू आमकां लागू शकता. त्यामी ती बरी वाईट अवघी करणी आत्मयाची, हे मनाची संगतीचेर सगळं अवलंबून असता. नाना स्वाभिमान धरणे, नाना प्रतिसृष्टी करणे, हांव करतलो, हांव प्रतिसृष्टी करता. नाना श्राप उश्राप लक्षणे आत्मयाचे नी श्रीराम. अरे आमीच कले हडहड्ड ऋषी मुनी दुर्वास देवाल्या न्हू धूर आशिल्लो तो धूर वास तागलो. त्यामी ती एक सम ताका कोप येतालो. कोप ऐकी शाप दिवचे कल्ल्याक योग सामर्थ्याने ताणे आत्मज्ञान करून घेतिल्ले. व्हेरेज ते कल्लेस हाजे वखद दिल्लें, कोणाक टायफॉयड जाला बा एकदम स्ट्रॉंग वखद दिलें, 104 डिग्री आशिल्लो एकदम 98 आयलो. तशी सुद्दां जावं नये. हात पाय थंड जाता ती मरू शकता मनुष्य. हगूर ताप कमी जावंका. तशी मनात प्रवृत्तीन तांगेल बदल जावन आमी मोक्ष मेळोवंका. मोक्ष मेळोवंका म्हळ्यार कळ्ळें की मगल मोहाच क्षयच जावंका. मोह वर न्हय. जें देवान दिल्ल्या, देवा तूं दिल्ल्या बरें दिल्ल्या, आतां हांव हाजो उपभोग घेता. नाना श्राप उश्राप लक्षणे आत्मयाचे न्ही. शाप दिता ती कडे उशाप दिता ती कडे, हें करता ती कडे तें करता ती. अरे कल्ले हें तुमकां उच्चापती कल्ल्याक इतलो व्हड तुमी ऋषी न्ही, आनंद घेयात परमात्म्या गेलो जाल्यार ती बुद्धी जायना. कल्ल्याक संगती फक्त ते हांव अशी करतलो, हांव तशी करतलो म्हणून ह्या गर्वांत आसतात. तशी करनासतना कल करका
पिंडाचा बरा शोध घ्यावा. आम्ही सामान्य मनुष्य, आमकां एकदम ब्रह्मांडात कल चल्ले आमकां वी मे नॉट अंडरस्टँड. तर आमी कल करता स्वता शरिरांत कशें तें पळोवंक आमगेले तोंडान घालेले खाल्लेले तो भायर कोण वचसरी कोण पळयता. तरी अन्ननलिकेंतल्यान खंय येता हें एनेटॉमी आमी स्टडी केल्यार आमकां कळटा. तें कशें मुखार मुखार वता तर वायू तत्व तें मुखार मुखार व्हरता. तातूंत विंगड स्त्राव तयार जाता. त्या स्त्राव मेळून ताजें पचन जायत वता. ही करणी कोण करता? गुण आत्मयाचे. गुण आत्मयाचे. पिंडाचा बरा शोध घ्यावा. तत्वांचा पिंड शोधावा. तत्वांचा पिंड म्हळ्यार आमगेली ही जी बॉडी स्केलेटन जाल्ल्या खंयच्याचें पृथ्वी तत्व. पृथ्वी तत्व म्हळ्यार जे जड आपण जावन हालना तें म्हळ्यार हाड्ड मांस आनी कलकले जे विंगड अवयव आसता ती हे सगळे अवयव म्हळ्यार जड तत्व जे आसा तें म्हळ्यार पृथ्वी तत्व जड. आनी ताका इनर्शिया ते आपण जावन हालना कोणपणी हालोवंक लागता. जागेरीच आसता ती ते हालनात शक्यतो. ते कहले पृथ्वी तत्व. कडे आप तत्व. आप म्हळ्यार कहलें आमगेल्या पिंडांत आप तत्व आसा. आप तत्व म्हळ्यार आमकां वलसाणी वल्ले पातळ आनी प्रवाही. आतां ते वल्ले आसता जाल्यार पातळ प्रवाही कोण ताका करता? गुण आत्मयाचे. गुण आत्मयाचे. रक्ताभिसरण वायूच्या आमी वायू भितर घेना पळय सगळे कडेन वता. तशी वल्लें पातळ ताजें म्हळ्यार नुस्तें उदक मात्र न्ही. उदक 70 ब्रह्मांडांत सुद्दां 78% उदक आनी 22% हें आसता कहलें जड तत्व आसता. आनी बाकी उदक आनी बाकी पृथ्वी तत्व अगदी कमी. तशें आमगेल्या पिंडांत सुद्दां जलतत्व मस्त आसा. तें जर बॅलन्स सांबाळणी जाल्यार डिहायड्रेशन जाता. मनुष्य मरूं शकता. तें सांबाळका लागता. तातूंत नुस्तें हें येना. रक्त कितलें आसा. रक्त शुक्ल श्रोणीत उदक तर जालेची. हुम हें सगळें मेळून जलतत्व जाता. युरिन हें पुराय जलतत्व. कडे अग्नितत्व. अग्नितत्व म्हळ्यार आमगेलें हुंसाणी. आमी कितले शींग खालें नांका तुरी शींग खावचे जाल्यार पावसाळींत नांका तुरी पयलीं थंड जाता. पळया ती गंमत म्हूण पळया ती नांका तुरी थंड जाता म्हळ्यार एक चमक शींग खाता म्हूण आंगार कांट उबरता. पण एकंदरीत आंगान थोडीपणी उश्णत आसता. ही उश्णत खंयच्यान येता? आमगेले भितर ही स्लो कंबशन चालू आसा कायम. जशी साईबाबांगेले हातूंत धुनी चालू आसा की अजुनी ती तरी हल्ली तयार केल्या जाल्यार ब्रह्मांड सुरू जायत धरून त्या आत्मयाने पयलीं कल केल्या गुण आत्मयाचे की स्लो कंबशन. हांगा अग्नितत्व आसा. अग्नितत्व आसा तें अन्नाचें पचन करता. हुंसाणी तापमान समज दवरता आमगेले सगळे हातूंत वय की न्ही. तशी तर तें कडे पृथ्वी आप तेज वायू. वायूची सांगिल्ली बरें. आनी वायू आनी आकाश. आकाश म्हळ्यार कहलें स्पेस. अरे नाजूक नाजूक आमगेल्या पिंडांत पळया ती म्हळ्यार तुमकां आनी खंय पिंडाचा बरा शोध घ्यावा. तत्वांचा पिंड शोधावा. तत्वे शोधिता पिंड आघवा कळो येतो. शरीर म्हळ्यार कल्लें म्हणून हो चमत्कार देवान केलेलो आसा. एकमेका शत्रू हे पृथ्वी आप तेज वायू आकाश. पण कशी वाऱ्याने तेज निवता उज निवता. कडेन उदकाने तशीची उज निवता. उदकान पृथ्वी बुडच्या शकता. तशी स्पेस ना जाता. सगळ्याक स्पेस लागता. वस्तू दवरकी स्पेसच ना जाता. पण हे सगळे गुण्या गोविंदाने आमगेल पिंडांतून चलत आसा ते गुण आत्मयाचे. आमगेल सादे केशवाहिनी म्हणटा कॅपिलरीज. पयलीं सुद्दां सांगलें एक आमगेले केंसाचे 1/7 ताजे तितले थीन आसता ती आनी तातूंत रगत व्हांवता. नील रक्त अशुद्ध रक्त आनी शुद्ध रक्त ताजें पंपींग जाता. ते इतले जाळे आसत ताजे की एकाएक जाल्यार एकाएक चिकट ना ती. चिकटल्यार खिचून बसतले
खिचून बसतली आमी जास्ती वेळ जर अशें केल्यार हें स्किन आनी तें स्किन अशी खिचून बसता. मग चल्ल्या खूब जातना हात फ्रॅक्चर जालेलो जाल्यार ताका प्लॅस्टर घालून आशिल्लें. अशें खाक्यान ताका हांग जालेलो हाताक, तरी ताका गॉज घालून दवरलेलें, कापूस घालून. कल्ल्याक तर त्या डॉक्टरान म्हाका कारण सांगलें, नाजूक स्किन जर स्पेस मेळ्ळी जाल्यार कल्लें तें स्किन एका एक खिचून बसता. मागीर तो हात अशीच ताका हालोवंक जायच ना म्हणून तो कापूस घालून दवरलेलो. तें स्पेस, तें आकाश तत्व, त्या दोन कॅपिलरीजांतून तें स्पेस आसता. प्रत्येक पेशीन तें हें आसता, स्पेस आसता. आमगेल्या माथ्यांतून मेंदू इम्पॉर्टंट जे हें आसता ती ताका प्रोटेक्शन म्हणून स्पेस आसता. मेंदू कवटी भितर जे उद्दा आसता आनी नंतर स्पेसय आसता. म्हळ्यार ताजी गरमी कल्ले जाली तरी ती भायर येना. भोव चड गरमी आसली तरी एकदम स्ट्रोक येना कोणाक, येना. आनी लागली माथ्याक तरी एकदम मेंदू माथ्या फुटून मेंदू भायर पडना. अशी ताका कवट हें आसता, प्रोटेक्शन. आनी स्पेस आसता. स्पेस म्हळ्यार कहलें वॅक्यूम, देर इज नथींग. ताजेर थावन थर्मोसा शोध लायलो मनशाने, गोतसवे थर्मोसा शोध ताजेर थावन लायलो. आतां थंय आमी मुखार वच्या. तेमी ती पिंडाचा पयलीं आमगे शरीर आमगेलें आसा न्ही, आमचें आसा एवेलेबल. विचार करा ती ताजो पिंडाचा बरा शोध घ्यावा, तत्वांचा पिंड शोधावा. अवयव सुद्दां अशी केल्ले तेमगेले की एसिडिटी जाल्यार फूड जाय पचन जावंक जाल्यार एसिडिटी जाता. ते एसिडिटी जर जास्ती जाल्यार ते स्टोरेज म्हणून एक हें येता, गॉल ब्लॅडर. तातूंत ते बायल सेव जाता, स्टोर जाता आनी गरज आशिल्ली तावडी. पण ते तशी अनावश्यक आसा, वेळेक काडूंकय जाता. पण काडल्यार ताजे नंतर एसिडिटी प्रॉब्लेम जास्ती जाता. म्हळ्यार देवान एक पर्पजली आमकां काही अवयव दिल्ल्या ती आमी ते निग्लेक्ट करता ती आनी ताका कलेपणी रोग जाता, काडका लागता, अशें सगळें जाता. तरी तत्वांचा पिंड शोधावा. तत्व म्हळ्यार हींच तत्व. तत्व म्हळ्यार कलें पृथ्वी आप तेज वायू आकाश आनी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हे सगळे तत्वे शोधिता पिंड आघवा कळो येतो श्रीराम. जडदेह भूतांचा, जडदेह पंचमहाभूतान जालेलो आसा. जाल्यार त्या पंचमहाभूतांक चलयतलो कोण आसा? आफ्टर ऑल साक्षी भावाने, जशी मगल एक साधिकेने कालीच्या एक्सप्लेन केलें की लास्ट सियर, फर्स्ट सियर कोण? आमगेल्या दोळ्याक कोण पळयता? आमी दोळ्यांनी कलकल दृश्य पळयता ती. पण आमी दोळ्यान पळयता असो ती म्हणून पळयतलो कोण की आसता तें म्हळ्यार आमगेलें मन. मागीर आमगेलें मन कोण पळयता? तर आमगेलें शुद्ध जाणीव, अवेरनेस. ते अवेरनेस इज द लास्ट सियर. त्या अवेरनेस हेंच हांव. हांव म्हळ्यार आनी कोणें ना, जस्ट प्युअर अवेरनेस. तेंच निश्चळ परब्रह्म. ताका पळयतलो दुसरो कोणें ना. तर तशी जडदेह भूतांचा, चंचळ गुण आत्मयाचा आणि निश्चळ ब्रह्मा वेगळा ठाव कैचा जेथे तेथे. सगळीकडे निश्चळ परब्रह्म आसची. श्रीराम निश्चळ, चंचळ आणि जड पिंडी करावा निवाड. निवाड म्हळ्यार कलें निर्णय घेवंका, न्याय करका. हें पिंडांत कळटा आमकां ते कशी तीन आसता ती म्हणून. प्रत्यया वेगळे जाड बोलणे नाही. हांकां प्रत्यक्ष अनुभव घेवची. इजिली यू कॅन टेक एक्सपिरियन्स, इजिली. आता तुम्हीच पळया ती ते सांगतात समर्थ, पिंडामधून आत्मा जातो. मनुष्य मरता म्हळ्यार त्यावेळा कल जाता. पिंडामधून आत्मा जातो तेव्हा निवाडा कळो येतो. जे देह जड हा पडतो देखत देखता. श्रीराम जड तितुके पडिले, चंचळ तितुके निघून गेले. जड चंचळाचे रूप आले प्रत्ययाचे, मग काय उरले? निश्चळ आहे सकळा ठाई, हे तो पाहणे न लगे काही. सगळ्यांतून सचेतन अचेतन सगळीकडे निश्चळ परब्रह्म आसची. तो पण चंचळ आत्म म्हळ्यार निश्चळ परब्रह्म नाही. चंचळ निघून वता, पण त्या चंचळाचें आयुष्य मस्त असं. ते भायर पडल्यार दुसरं देहांत रिगता, दुसरं पिंड घेता. अशी गुणविकार तेथे नाही निश्चळ असे. जैसे पिंड तैसे ब्रह्मांड. पिंडाच एक फंत आमकां कळलें न्ही, कडे ब्रह्मांड अष्टमूर्ती उपासना करूंक सोपी जाता. विचार दिसतो उघड, जड चंचळ जाता जाड परब्रह्मचे आहे. श्रीराम महाभूतांचा खंबीर केला. खंबीर केला म्हळ्यार
हें आमी आळाव न्हू गवा पिठी आळोवन आनी ताजो गोळ करतात ताजें कणीक ताजे नमनमण्याचे आकार केले तांतू आत्मा घालून पुतळा जाला तशी आमगेल बॉडी सेल्स सांगता न्हू एक बायल मनशी आनी दाल मनशा स्पर्म्स घेवन एक जीव तयार जालो कन्सीव जाले तो तांगेल पेशींनीच वाडतस आपोआप एका 2 जाले 2 4 जाले 4 8 जाले अशें करून मल्टिप्लाय कडेन 6वे 7वे हांतकल जाता तो अंतरात्मा आत्मा घालून पुतळा जाला आत्म घालना पडे ताका एक आकार आयलो हात पाय फुटले स्वताक अस्तित्व आयले चालिला सृष्टीचा गलबला येणे रीती कडे ते स्वतंत्र अस्तित्व जाले आत्मा माया विकार करी आळ घाली ती ब्रह्मावरी हो चंचळ आत्मा सगळें करता आणि आळ कोणाचेरी आमकां दिसता ते परब्रह्म करता परब्रह्म कसलें करना परब्रह्म हे अल्टिमेट ट्रूथ माया ही नाशिवंत आस मिथ्य आस नश्वर आस ताजो विलय जावचें आस आनी ती कल्पना हरी संकल्प संकल्प म्हळ्यार बरी कल्पना कल्पना ही केन्ना अस्तित्वांतू आसना त्यामीत मायेक कोणे केली हो प्रश्न विचारचे ना आत्मा माया विकार करी आळ घाली ती ब्रह्मावरी प्रत्यय सकळ काही विवरी तोची भला कश्याम प्रत्यय येते पळया ती ब्रह्म व्यापक अखंड वरकड व्यापकता खंड शोधून पाहता जड काहीच नाही ब्रह्म व्यापक अखंडस हां तर ताक केन्ना खंड पडना कळलं मागीर गगनासी खंडता नये गगनाचे नासेल काय गगनाचे कल्ले ताक खंड आसता जरी झाला महाप्रलय सृष्टी संवार तरी गगन शेवटपर्यंत असता अगदी शेवटी वता जेन्ना परब्रह्म मात्र वरता तावळी म्हळ्यार तांतूर जे दोष असतात ते वतात आणि आप्यापीची गगन म्हळ्यारीच अवकाश हे परब्रह्माचेच स्वरूप जे संवारामध्ये सापडले ते सहजची नाशिवंत झाले ज्याक संवार अस जे विलीन जाता ज्याक नाश अस आत्म्याक सुद्धा नाश अस चंचळ परमात्मा ताका तोवय नंतर परब्रह्मात विलीन जावंच आस पण तागेल पॉवर्स ट्रिमेंडस आणि तोच तान्ने सृष्टी आमगे निर्माण केल्या तान्ने आमगे पिंड ब्रह्मांड सगळें आणि ताजो रचयिताय तोची सांबाळतलोय तोची त्यामी ताक पयलीं आमी वश करून घेवंक हां जे संवारामध्ये सापडले ते सहजची नाशिवंत झाले जाणते लोकी उगविले पाहिजे कोडे हे कळका 3 गोष्टी निश्चळ परब्रह्म चंचळ आत्मतत्व अंतरात्मा मूळ माया हे सगळं मिळून एक ताजे 14 गुण असत सगळं खंयचे असंख्य गुण असत गुणवान ही मूळ माया ती आमकां मदत करता आणि ती आमगे जड म्हळ्यार जे जड सृष्टीतून निर्माण केली तांतूच आमगे शरीर एक कळलं न्ही ह्या प्रत्येक शरीरांत ह्या 3 गोष्टी असत न कळता वाटे कोडे जोपर्यंत आमकां कळना त्यापर्यंत कोडे जशी आई म्हळ्यार कल्ले म्हण चेडा कळना स्वता आई जायना पण कळता आई म्हळ्यार कसलें म्हण कळता आवघे दिसे उघडे म्हणून एकांती निवाडे विचार पावा सावकाश बैसून हाजो विचार करका आणि ताजे विचार करतना कोणाल संगती धरका वायट मनाची संगती धरची ना तरी मिळता प्रत्ययाचे संत कोणाक आत्मज्ञान जाल्ल्यान की त्या संतांक शरण वचा ती आणि एकांता परिस एकांत केली पाहिजे सावध चित्त नाना चर्चा तो एकांत पकडका अगदी आणि नाना चर्च करका स्वानुभव संपन्न अशें कोणें संत मेळ्ळो तरी मस्त सावध चित्ताने अनेक विशयांचेर ताले चर्च करका कारण संतांगेल भेट हीची एकांतापेक्षाय व्हड एकांत त्या एकांताची जेन्ना आमकां आवड निर्माण जाता तावळ आमकां मॅच्युरिटी येता केली पाहिजे सावध चित्त नाना चर्चा श्रीराम पाहिल्या वेगळे कळत नाही कळता कळता संदेह नाही कळच्या लागना पडे जाणूनच्या लागना पडे अनुभव याना पडे संदेह वरना शंक वरना विवेक पाहता कोठेची नाही मायाजाळ विवेक पळोवच्या लागल्यारी मायाजाळ कले नाची हे मायाजाळ तात्पुरते स ते सगळें चलयता हां आणि ताजे ट्रान्सफॉर्मेशनाक तें कारण आस म्हळ्यार एक देह पडता दुसऱ्या देहांत वता परत तो चलयता दुसऱ्या तिसऱ्या देहांत वता अशें करून अखंड चल्ल्या आणि शेवटी ते परमात्म्यान तूं परब्रह्मात विलीन जाता श्रीराम गगनी आभाळ आले मागुती सवेच उडाले
आत्म्याच करिता दृश्य झाले उडेल तैसे. मुळापासून शेवटवरी विवेकी विवेके विवरी. पैल धोन शेवट थाई योग्य विचारांत विवेचन करत. तोची निश्चय थावरी चळे ना ऐसा. त्यावर निश्चित आमक ज्ञान जाता. वरकड निश्चय अनुमानाचे. वैर पळयल्यारी आमक जे ज्ञान जाता ते प्रत्ययाचें अनुमान तर्क. पण हे पिंडांत पै सोद्द ना पडे. पिंडांत पैल आत्मदर्शन जाता आमगेल मनाक. कड्डेन मुखार पळयल्यार रे तोच आत्म ताज्यान येस, हाज्यान येस, ताज्यान येस, ताज्यान येस अशी. अनुमाने बोलता काय वेचे. तर्क कोण कल मेळता. जाणते पुरुष प्रचितीचे ते तो मानित ना. प्रचितीचे मनुष्य अनुमानाक महत्व दिनाती. उगेच बोलणे अनुमानाचे. अनुमानाचे कोण्या कामाचे. येथे सगट विचाराचे काम नाही. सरसगट कल्लेपणे विचार करत बसना. सगट विचार तो अविचार. म्हणारी तर्कान कल्लेपण हे अश्च अश्च्या फाव असं तसे. अरे फाव कल्याक कल्ले असं त्या पळयात नाही तुम्ही. तुमकं दिसता एक मनुष्य जन्मा येता तो वाढता होड जाता तो सगळं काम करता. बरी संगती वाईट संगती कशी लागता. वाईट संगत लागल्या तो कल करता, बरी संगत लागल्या खर्च करता, संतांग सहवासांत कल करता. आनंद म्हळ्या कल्ले पुरे कोण तुम्ही आनंद घेऊन पळयाती. सगट विचार तो अविचार. कित्येक म्हणती एकंकार. एकंकार भ्रष्टाकार करू नये. सगळे एक कोण घालणे लग्द. त्यांनी कल कोरका पहिले कृत्रिम अवघे सांडावे. आम्ही जे कल करत असती वर्तमानात ते कल्ले करत असत. कच कस लावका आम्ही नेमके कल करत असत. कल खातीर करत असत. आमकां कल मेळोंचेस आणि आम्ही ते कशी मेळोंचेस आमगेल प्लॅनिंग जावका. वर्क टू प्लॅन अँड प्लॅन टू वर्क. हे दोन प्रिन्सिपल्स. प्लॅन टू वर्क काम करचे असले ताजी प्लॅनिंग करात. आणि प्लॅनिंग कोण जाणा पडे. फॉर दॅट प्लॅनिंग ॲज पर प्लॅनिंग यू हॅव टू वर्क टू गेट समथिंग, अचीव समथिंग, अचीव युअर गोल. तर कृत्रिम अवघे सांडावे काही एक शुद्ध घ्यावे. जाण जाणो निवडावे सारासार. सार खंचे असार खंचे आम कळत प्रत्यक्ष कळता. खंचे अविनाशी असं खंचे विनाश जाता. खंचे जस्ट ट्रान्सफॉर्मेशन जाता. सृष्टीचे सर्कल आणतो एक रूप वचून दुसरं रूप येता वय की नाही. इवन पावस आमगेल पडता ते इतली बरी ती मूळ माय असं तांगेल प्रत्येक पृथ्वी आप तेज वायू आकाश आपणागेल बरे गुण मनुष्यागले हा खातीर दितात. म्हळ्यार प्राणी मात्रां खातीर मीठ घाण तो गुदवरून प्युअर उदक तो समुद्र दिता. आणि तो सूर्य ते ताण व्हरून वार ते हाजे मेघ येवन पर्वता ते अड्डून पृथ्वी तत्व पावस पडयतात. तांतुथांग झरी निर्माण जाता, न्हंय निर्माण जातात. आणि त्याच आपणा सांगा ती पौष्टिकत्व सॉईल सुद्धा घेऊन येतात आणि तांतान अन्न निर्माण जाता. असं सगळं हें जे सर्कल चल्ल्या आमकां मस्त शिकचे सारखें सांगता. कृत्रिम अवघे सांडावे काही एक शुद्ध घ्यावे. जाण जाणो निवडावे सारासार. श्रीराम. अथांग हो समास पूर्ण जाता. इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे आत्मा निरूपण नाम समास सातवा. अथांगा आत्मा म्हळ्याकले मन. मन होवे गुण आत्मयाचे. हे मन म्हळ्यार अंतःकरण पंचक होवे आत्मस. त्या अंतःकरण पंचक आम्ही कशी वापरता ती हें ताज रिमोट आम्ही आमच्या दवरका. आणि देह म्हळ्यार अंतःकरण पंचक न्हय. देह म्हळ्यार हांव न्हय. म्हाका वापरच्या दिल्या देहाचे माध्यम असं तशी करून आम्ही ते वापरच्या शिकका. आणि हांतू त्यांनी ती इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे आत्मा निरूपण नाम समास सातवा. श्रीराम. आता मी हांगा राबया फक्त 3 समास वरले जाल्यार दासबोधा शिकवण केन्नाय फिनिश जायना. आणि आमगेले स्वाध्याय केन्ना कंप्लीट जाल्लो म्हण जायना. कायम आमकां आत्मज्ञान जाता म्हण सरी करचेस साधना आणि नंतर सुधाय करचेस दुसऱ्या शिकोवचे खातीर. शहाणे करून सोडावे सकळ जनक तशी. आता मी हांगेले प्रार्थना करूया. कल्याण करी राम राया
कल्याण करी. जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. आणि हे जे असं पुष्प श्री समर्थांगल्या आणि श्रीरामाग चरणाचरी हे विवेचन पुष्प आमी दवरया तांणी हें घडोवन हाडया आणि अशीच आमकां अनुभव दिया ती. आणि ह्या ग्रंथान बसून आमकां गायड करात देवा. आमकां कसलें कळना रे, पण कळना म्हणून गेल्यार आमकां कशें म्हणचें. तूं इतलें गायडन्स दिवच्या कसं, आमी ताजो उपयोग करून घेवची बुद्धी आमकां दी, सद्बुद्धी दी. सद्बुद्धी मागून घेवया हां. आणि साधकांच्या दृश्टीन प्रार्थना करूया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका. अवस्था शांभवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति